वीज खात्यातले लायनमॅन वा लायन हेल्पर ड्युटीर आसतना जखमी जाल्यार सध्या मेळटा ती लुकसाण भरपाय 15,000 वेल्यान वाडयतले। तशेंच असल्या फक्त नियमित कर्मचाऱ्यांकच न्हय, कंत्रादा वेल्या NMR वा दिसवड्या वेल्या कामगारांक सुद्धा ड्युटीर आसतना बरें वायट जाल्यार वीज खातें भरपाय दितलें अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलां। लायन हेल्पर वा लायनमॅनाक सध्याची लुकसाण भरपाय कमी पडटा म्हणून दिगंबर कामतीन वीज मंत्री मिलिंद नायकाक प्रस्न घाल्लो। आज कोणी जर लायनमॅन किंवा लायन हेल्पर मेलो एक्सिडेंटल जावन जाल्यार ताका 5 लाख रुपये मेळटा इमिजिएटली बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। बट मायनर इंजुरीज जे जातात किंवा जे मेजर इंजुरीज जातात तांचे खातीर प्रोविजन फक्त 15,000 रुपये दवरले आसा। आणि समटायम्स वॉट हॅपन्स इवन द इंजिनियर रिकमेंड दॅट 50,000 दिवचे ताका, पण ते तांचे गायडलायन्स तशे आशिल्ले कारणान ताका 15,000 दिता। म्हाका दिसता तुमी सांगलेले सजेशन सारकें आहा, हेचेर कितें तरी विचार करून कन्सिडर करपाक जातालें पळया। आणि मागीर लक्षात आयलें की इंजिनियरांनी रिकमेंड केल्यार सुद्धा बिकॉज ऑफ गायडलायन दे कांट हेल्प। म्हणजे इन दॅट केस इफ यू गो थ्रू द रिपोर्ट ऑफ द इंजिनियर्स हॅव रिकमेंडेड 50,000 ह्युमन लॉसेस। There are cows and buffaloes there. एक पाट तांकां 2,000 दितात। डिस्क्रिप्शन ना हांव कितें सांगता एक गोरो बारीक तो कितलो मनीस त्रास काडटा तो गोरोकारांक खबर आहा, हरशीं गोर मरताय थिंगा 2,000 तांकां दितात। थोड्यांक थिंगा कितें आहा बाफेलोक 15,000 आहा आनी एकल्या 2,000 आहा, सो ते एटलीस्ट मिनिमम 15,000 करचे म्हण आनी 30,000 करचे म्हण। पण रस्त्यार गोरवां भोवंक दिवंक जायना। वी विल इन्क्रीज द कॉम्पेन्सेशन व्हेन वी आर considering the guideline. I'll request the minister to consider this aspect also. Of that, if someone has died on duty, like आमी कोंकणी भाशेन सांगता, died on duty, whether he is permanent, temporary or NMR or on daily wages, we will consider for compensation. You can put up the cases to government. We will, if there is a relaxation required, we will give the relaxation. बुधवारा सकाळी उसगांव पुलाचेर एक्सिडेंट जाल्ल्यान सुमार 3 वरां राष्ट्रीय महामार्गावेली येरादारी बंद पडली। ताका लागून लोकांचे बरेच हाल जाले। जीप आनी टेम्पोच्या एक्सिडेंटान टेम्पोचो एक्सेल तुटून पडिल्ल्यान रस्तो मेकळो करपाक बरोच वेळ लागलो। फोंडेचो आमदार लहू मामलेदारान विधानसभेन हो प्रस्न काडलो। उसगांवांत नवो पूल बांदचो म्हण ताणें मागणी केली। विचर टेम्पो आनी ट्रॅक्स हाजे मदीं एक्सिडेंट जालो आनी खांडेपार जंक्शनार आनी थंय ताजे एक्सल तुटले हाजे विचाराचे आनी व्हेकलचे रस्त्यार आडवे जाले। सो ताका लागून जे ट्रॅफिक फ्लो आशिल्लो आनी पीक अवर्स आशिल्ले ताका लागून ट्रॅफिक मातशी ब्लॉक जालें। मागीर आमी क्रेन हाडून ते आतां गाडी काडली, क्लियर करता म्हळ्यार जवळ जवळ आमकां 2.5-3 वरां सुमार लागली। ब्रीज नॅरो आसा ताका लागून आमी रेग्युलेट करता, 1 वे सोडची पडटा। एट अ टायम 2 व्हेकल गेल्यार ब्रिजार ट्रॅफिक ब्लॉक जाता। सो आयज मोस्टली प्रॉब्लम जाता एक्सिडेंटा लागून चड लोक उरले काय ब्रिज नॅरो आसल्या कारणान उरले? एक्सिडेंटा लागून कित्याक मिडल ऑफ द रोड आनी ब्लॉक जाले टोटली गाडी काडून, सो गाडी मूव जायना ताका लागून व्हडले क्यू फॉर्म जाला। पुला कडेन एक पिकअप नुस्त्याची पिकअप उलटी जाली आनी टोटल ट्रॅफिक हायवेची ट्रॅफिक पॅरलायज जाली। ह्या खातीर सरकारान खंय तरी तेजेर खांडेपारचो ब्रिज ताबडतोब बांदपा खातीर स्टेप्स घेवं जाय। वास्कोच्या भीमसिंग शर्मा खून प्रकरणांत वास्कोच्या पुलिसांनी ताच्या 3 सहकाऱ्यांक अटक केल्या। ट्रॉलराचेर काम करपी भीमसिंग शर्माचेर जायते गुन्यांव नोंद आसात। हे 4 जाण ट्रॉलरांचेर काम करतात। भीमसिंगाचो गळो दामून खून केला म्हणपाचें पोस्टमॉर्टमान स्पश्ट जालां। 11 तारखेक बॉडी मेवलेली, आमी UD म्हणून पयली रजिस्टर केल्ली आनी मागीर पोस्टमॉर्टमान धाडलें। पोस्टमॉर्टम तेजें जालो 15 ताजेर पोस्टमॉर्टम जालो। पोस्टमॉर्टम जातकूच डॉक्टरीन तेजें हें दिलें, कॉज ऑफ डेथ दिलें ड्यू टू स्ट्रँग्युलेशन आनी स्मॉदरींग म्हणून नाक दामून। आमी मागीर मर्डर रजिस्टर केली। मर्डर रजिस्टर करतकूच मागीर आमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें आनी आमी मागीर 3 जाणांक धरले। 3 जाणां आतां तेंच्यांनी कितें रिवील केलां आफ्टर इन्वेस्टिगेशन? वॉट इज द मोटीव ऑफ द मोटीव म्हणजे they were drunk and it was sudden provocation. We are interrogating them, no? Sooner or later we'll come to know the full story behind it, but it was sudden provocation.
गरजेक जाय म्हणून सांगून गाडी मागून व्हरपी आनी मागीर ती चोरपी शादाब हंसारीक मडगांव पुलिशेन बुधवारा मुंबय पनवेल अटक केली. तांचे कडच्यान 3 गाडयो आनी एक डिओ स्कूटर जप्त केल्या. शदाबान आपल्यो गाडयो चोरल्या म्हूण 2 जाणांनी मडगांव पुलिशेन कागाळ केल्ली. गाडयो चोरून तो पनवेल मुंबय वचून रावलो. शदाब आनीकूय असल्या केशींनी घुसपल्लो आसपाक शकता असो दुबाव मडगांव पुलिसांक आसा. The said accused has taken the vehicles from the various people after befriending them, and on the pretext of having some work, and then used to forge the signature of the owner and tamper with the registration certificate and commit forgery to show that the vehicle in his name, and used to sell the vehicle to other people by making them believe that he is the real owner of the vehicle. After committing all this fraud, accused suddenly absconded one day from the his flat at Alem Salset. During investigation, we learned that he is residing somewhere in Panvel, Mumbai, in a rented flat, and we have dispatched one team to Mumbai, and we were successful in apprehending the accused. आता घेऊया अनेक एक व्यावसायिक विसव.